मी आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाकडे हे आमचे पर्वरी सब ऑफिस आहा पर्वरीचे. आम्ही पळोवया ते ट्रान्सफॉर्मर मोडटा, पिड्ड्यार जाता, उलपाता, हेजे उपरांत ते कितें करता त्या ट्रान्सफॉर्मराचे हे जाणून घेवया हेजे कडल्यान, इंजिनियरा कडल्यान. आम्ही जे ट्रान्सफॉर्मर काडटा पळय तेजे ऑयल बी लीक आसता आनी कितें आसता जाल्यार काडटा ते आनी मागीर मडगांव धाडटा आनी ते रिकंडिशनिंग करून हाडटा आनी परत घालता. आनी अशे 2 ट्रान्सफॉर्मर आमी रोटेशनार दवरता. ते 2 ट्रान्सफॉर्मर मडगांव व्हरता, ते हाडटा, परत घालता, दुसरे 2 व्हरता. म्हणजे ही कंटिन्युअस प्रोसेस वर्साचे 12 म्हयने चालू आसता. कित्याक आमचे पर्वरीत आतां जवळ जवळ 350 ट्रान्सफॉर्मर आसा आनी थंय खंय ना खंय एक लीक 2 लीक चालू आसताच. ऑयल फिल्ट कमी जाता जाल्यार बुशींग लूज जाता, मागीर ते आमकां काडचें पडटा आनी रिपेरिंगाक धाडचें पडटा मडगांव आनी ते रिपेर करून हाडून परत घालता आमी. अशे वर्साक कितकेशे करता तुमी रिपेर? सादारण पर्वरी म्हाजी निमण 80 ते 90 जाता वर्साक रिकंडिशनिंग एका वर्साक टोटल. तूं रिपेरींग केल्लो कितको तेंप चलता मागीर? काय जायना, ते पयलींचे जे ट्रान्सफॉर्मर आहा ते एकदम बरी आहा क्वॉलिटी तेंची आनी तेंचो पत्रोय बरो आसता आनी क्वॉलिटी बरी आसता, तांकां काय जायना. थोडे एक्चुअली लायफ तेंचे 25 वर्सां स्टँडर्ड, पण ते 30-35 वर्सां 40 वर्सां पासून चलता. आमचे गव्हर्मेंटाचे वर्कशॉप आसा मडगांव आक्या, थंय आमी ते सगळे व्हरोन दिता आनी एक्चुअली जे आमी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराक जर दिले रिपेर करपाक जाल्यार आमकां 40,000 50,000 असो कॉस्ट काडटा. पूण हांगा आमी मडगांव धाडल्या उपरांत आमचे ते फ्री जाता, कित्याक गव्हर्मेंटाचे आमचे इंजिनियर ते पोस्टींग केल्ले आहा आनी आमचे वर्कशॉप आसा, ते सगळे रिपेर करून दिता आमकां थंयच्यानूच. आता आमी ते इंजिनियरा कडेन मेळ्ळे आनी तेंचे कडल्यान आमी जाणून घेतले हे ट्रान्सफॉर्मर कितें करता. तेंचे म्हणण्या प्रमाणे कितें ट्रान्सफॉर्मर आहा ते वन ते रिपेरींग करून हाडटा. जे मोडटा, लिकेज जाता आनी कितें जाता ते तेंचे ऑफिस आहा मडगांव रिपेरींग सेंटर, थंय व्हरता आनी ते थंय रिपेरींग करता आनी परत हाडटा. ते कितें पयलीं 2 व्हरता, 2 रिपेर जाले म्हणटकूच मागीर ते हाडटा आनी मागीर दुसरे परत व्हरता आनी थंय रिपेर करून हाडटा, अशें तेंचें म्हणणें प्रमाण आहा.